बापकुल्यो जे वायस प्रेसिडेंट आसा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे, बाब सुनील खवटणकर जे वायस प्रेसिडेंट आसा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे, बाब निलेश हू इज अ मेंबर ऑफ द PCC, आणि हांव अर्चित नायक जनरल सेक्रेटरी. सध्या तुम्ही पळयता कितें जालां तें. काल गिरिराज पै वेर्णेकार आणि सिद्धेश नायकान हे इतले फ्रस्ट्रेट जाल्यार ते उठून सुटून पर्सनल कमेंट्स मारतात, राहुल गांधीचेर कमेंट मारतात. गोंयांत इतले ज्वलंत मुद्दे आसा तेंचेर कोणाचो काय टिका ना, काय ना, फक्त पर्सनल कमेंट्स. सुभाष वेलिंगकरान जे आमच्या गोयच्या साहेबाचेर जे म्हणा ताजेर गिरिराज पैचो स्टँड कितें का म्हाका अशें आसा जाल्यार सांगा. जे सुभाष वेलिंगकराचो जो स्टँड आसा तोच स्टँड बीजेपीचो ते तूं जस्टिफिकेशन दी. उठून सुटून पर्सनल कमेंट मारता सगळ्यांचेर, आमच्या लिडरांचे हे दाखयता, हे दाखोवन दिता की बीजेपी इज फ्रस्ट्रेटेड. जे त्यांचे मुद्दे चल्ल्या तांकां ताजेर कांयच उलोवपाचें ना. जे गोंयकारांचे मुद्दे आहा तेजेर तांकां एक उत्तर एज अ स्पोक्सपर्सन ही शुड हॅव टेकन अ स्टँड. तो पयलीं गोंयकार आनी मागीर बीजेपीचो स्पोक्सपर्सन हे ताका हांव याद करून दिता. गोंयकारांचे इशू ठेवले, लोकांचेर, पक्षांचेर, सगळ्यांचेर पर्सनल कमेंट दिवपाची बंद कर. हांव मागता बाब तुजे कडेन ताणें आपली 2 उतरां उलोवची ह्या विशयाचेर. तुमकां खबर आसा की कांय दीस जाले, कांय सुमार जाले आतां आमी काँग्रेस पक्ष कांय हे पळय गोंयकारांचे पळय इश्यूज चल्ल्यात ते एक्सपोज करीत आसा. बाब सुनील खवटणकर, मायसेल्फ, आवर पार्टी प्रेसिडेंट, आवर LOP सगळे एक्सपोज चालूच आसा. आनी आमीच न्हय गोंयाभर लोक उचामळ जाल्ले. कित्याक कितलेच घोटाळ्याचेर सरकाराचो कांयच ताचेर उलोवप आनी जावं ते ज्वारी लँडस्केप, हिल कटिंग चल्लां, मायनिंग कित्याक स्टार्ट जायना, आनी उरिल्ले कितलेच मुद्दे, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सगळे कोलॅप्स जालेले आसा. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इतले कोलॅप्स जाला की कोणाक कितले क्रायम आदारूंक जायी जाल्यार ते गोंया येवन करतात, आनी खंय भायले लोक भायर क्रायम केल्ले हांगा येवन हिटून रावतात. पळयता तुमी वाचला आसतले आनी पळयला आसतले कितलेच भायले पुलीस येता आनी लोकांक हांगासर येता धरता आनी चल्ले. पूण ह्या लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जी गोंयकारांक आयज एक चिंता जाल्या की आमी आर बी सेफ इन आवर ओन स्टेट, ताचेर कांयच आमकां क्लॅरिटी मेळना. हे पळय गोंय काबार करपाचो पळय प्रयत्न चल्ला थ्रू आमचे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणून सगळे दोंगराचे खंय थिवी कोणें बरें डिस्क्रायब केलें, रेस्ट इन पीस युनिवर्सिटी म्हणजे गोंयकारांक न्हिदोवपाचें. थंय वेऱ्या दोंगराचेर नेक्स्ट टू द नेवी सायट आनी नेक्स्ट टू द आर्किओलॉजिकल फोर्ट सट्टेच्या दोंगराचेर रस्तो सुद्दां ना. थंय एक 5 स्टार आनी 4 स्टार 2 हॉटेल. सो अशें करून गोंयाक काबार करप आनी फुडल्या पिढेक कांयच दवरप ना, हे मुद्द्याचेर तेणी फुडें क्लॅरिफिकेशन दिवचें आसा. ते पूण तांकां आतां कांयच उलोवपाचें ना, कित्याक तांकां खबर आसा की लोकांक सगळें हें जाणून पडटा. सो आतां कितें करप, पर्सनल कितें अटॅक्स करप आनी लोकांक डिस्ट्रॅक्ट करप. तुमी करा पर्सनल अटॅक, पूण लोकांक क्लॅरिफिकेशन दिया की हें कितें चल्लां, ताचेर कितें कारवाई आसा काय ना. आता फाटीं वेलिंगकराचो तो स्टेटमेंट आनी थंय भरपूर कम्युनल टेन्शन जालें, ताचेरय कांय क्लॅरिटी ना. वॉट इज द स्टँड ऑफ द BJP ऑर द गव्हर्मेंट, ताका तो बेपत्ता अशें म्हणून लोकांक सांगप. पूण खरेंच ताका एफर्ट केला, ताका धरून हाडून ताका क्वेश्चन करप. ही गोंयची सुंदर कम्युनल हार्मनी शेकड्याची, जे कॅथलीक, क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम लोक सगळे एकवटान मोगान येतात. कोण क्रिसमस जावं, चवथ जावं, ईद जावं, सगळे एकामेकाच्या फेस्टिवलान सौभाग्य जाता. पूण आजकाल हो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न चल्ला. आनी जेन्ना वेलिंगकराचेर तेजी अटकूय जायना आनी ताचेर कसली कारवाई जायना, अशें दिसून येता की गव्हर्मेंटाक इंट्रस्ट ना. लोक उचामळून जावन पडल्या. आनी कांय लिडरांनी आनी आमीच्याय काँग्रेस पक्षान लोकां कडेन मागणी केली की मातशें शांत रावा. लोकांनी मातशी शांतताय दाखयल्या, कित्याक आमकां ही एज ओल्ड कम्युनल हार्मनी बिगडपाचो प्रयत्न करपाचो ना. दॅट इज द मोस्ट डियर टू आवर गोल्स. आतां कितें कॉमेंट मारप, आतां एक कॉमेंट की ताचेर कितें जालां तेजेर जरुरी आहा तो कॉमेंट मारपाक, पूण तेजेर मारप ना. पण दुसऱ्याचेर कॉमेंट, काँग्रेस पक्षाचेर राहुल गांधीचेर कॉमेंट मारप आनी मागीर सुनील खवटणकराचेर दिसता कोण तो स्पोक्समॅन तांचो, ताचेर कॉमेंट
की तो आनी कोणाच्या पक्षान कोणाक आपणाच्या आमच्या अध्यक्षाक चे विरुद्ध आसा आनी हें कितें आमच्या पक्षान ताका जॉयन जावपाचो आसा काय तो फ्रस्ट्रेट जाला ते आपणाच्या पक्षान आसा ते काय जायना म्हणून काय कितें वॉट इज ट्रायंग टू कॉमेंट आमी ठामपणी आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी ठामपणी आमी युनायटेड आसा एकवटान आमी काम करता अंडर द लिडरशीप ऑफ मिस्टर राहुल गांधी अँड देर इज नो वे दॅट दिस टाइप ऑफ loose comments and statements are going, in fact these statements are not even worthy of being retorted, but this is only to send a message not to indulge. आता तो कितें तांच्या पक्षान तो शिटकायता कोणाक मिनिस्टराक शिटकायता केला कोणाक मिनिस्टराक शिटकायता